मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बिरेस्तारा पणजे कामत किनारा लागसार सुरक्षा कॅबिनाचेर कोसळ्ळें झाड. खूब पोन्नें झाड कोसळून सेक्युरिटी गार्डाक आगताक मरण. जुवारीनगर सांकवाळ रावप्यांनी महामार्ग विस्ताराचे काम थांबोवपाक दिली थेट शिटकावणी. अधिकाऱ्यांनी रोखडोच हस्तक्षेप करचो, ना जाल्यार जातलो बोवाळ. थळाव्यांची खर उतरां. कुटबणचे बोट धनी नुस्तेमारी बोटी दर्यांत धाडपाक उमेदीन. सगळ्यांनी मेळून केली प्रार्थना. नुस्तेमारी वेवसायाक सुरवात. माउथ ऑफ द रिव्हर सुरक्षिताय वाडोवपाचेर भर. आनी आतां हांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बिरेस्तारा पणजेंतल्या कामत किनारा लागसार सुरक्षा कॅबिनाचेर पोन्नें झाड पडून एक सुरक्षा रक्षकाक मरण आयिल्ल्याची दुखेस्त घडणूक घडली. ह्या घडणुकेक लागून गंभीर हुस्को आनी लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. अचकीत झाड कॅबिनाचेर पडले आनी गार्ड ढिगाऱ्या खाला अडकून पडलो. पुलीस आनी आपतकालीन कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत पिडेस्ताक भायर काडपा खातीर बचाव यत्न सुरू केल्ले. ह्या अपघातात ताका दुखेस्त मरण आयले. व्हड झाडां कोसळपाच्या घडणुकांक लागून आपत्ती वेवस्थापनाच्या कार्याचेर साबार प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. तशेंच उदरगतीच्या नांवान चालू आशिल्लीं कामां आनी ताका लागून मुळा सावन पोकळी जाल्ली माती हो हुस्क्याचो आनी जीव घेणो विशय जावन रावला. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी भक्ती पै बाळगी. जुवारीनगर सांकवाळ रावप्यांनी महामार्ग विस्ताराचे काम थांबोवपाची धमकी दिल्या. कारण लोकांक खऱ्यांनीच भयंकर त्रास जातात. ते भायर लोकांच्या घराकडेन वचपी रस्ते आडावल्यात. आतां मात विशय बरोच तापिल्ल्यान संबंधिताक ही थेट शिटकावणी दिल्या. थळाव्या फुडाऱ्यां सयत अधिकाऱ्यांनी रोखडेच हस्तक्षेप करून प्रवेश निश्चित करपाचो उलो मारला. सांकवाळच्या विद्यानगरातल्या एरवे कॉलनीन रावप्यांनी चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामांक लागून बरीच खंत उक्तायली. 10 मीटर आसपाक जाय आशिल्लो रस्तो आतां 3 मीटरय नाशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जाता. हाचेर खर दखल घेवन लोकांक सुटावो मेळपाकच जाय, ना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. थळाव्यांनी संबंधितांक शिटकायले. एरवे जो एंट्रन्स आहा, एरवे एंट्रन्स एक्चुअली पेपरार पळोवपाक गेल्यार प्लानार पळोवपाक 10 मीटर आहा. पण जेन्ना सर्वीस रोड येयलो तेन्ना तो रस्तो तेंचो 3.5 मीटरूच उरलो आतां. सो आमकां जाय तो गटर जे आहा ते गटरा वयल्यान स्पेस दिवन तो आमकां जवळ जवळ 6 मीटर तरी आमकां रस्तो तो भायर सरपाक जाय. तांकां जर तो 6 मीटर जो रस्तो भायर सरपाक मेळना जाल्यार ह्यो 2 गाडयो एक्झीट आनी एंट्रन्स करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. आनी बस वचपाक थंय सामकें भुरग्यांक बस वचपाक सामकें डिफिकल्ट आहा. भुरग्यांची बस भितर गेल्यार ती भायर काडपाकूय डिफिकल्ट आहा. सो आमकां तो 3-2.5 मीटर आतां रस्तो आहा पयल्यार. सो आमकां जाय तो एटलिस्ट 6 मीटर जाय ताकी गाडी घुंवडावपाक मेळपाक जाय. दुसरो प्रॉब्लम आमचो हो आहा की जेन्ना तूं MS कॉलेजीकडल्यान भायर सरता मेन रस्त्यार तेन्ना दोनी सायडीन तुमकां स्पेस असो मेळपाक जाय की दोनी सायडीन तुमकां पळोवन गाडी भायर काडपाक जाय. हांगा कितें जालें, एका लेफ्ट सायडीक जर आहा पळयल्यार तो दोंगरसो उबो आहा थंय आनी ते कंप्लिटली आयट सायड ब्लॉक जाता आनी त्या गाडी त्या भायर काडपाक प्रॉब्लम जातले. सो तो जो कुडको आहा इल्लोसो तो तेंच्यांनी उडोवपाक जाय. तो लिगल आसल्यार ते जे प्रॉब्लम आहा लीगल आनी इलिगल ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करून ते काम करपाक जाय. आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना. आमकां जाय की लोकांक जे रस्ते उदीक ते सगळे जी सिस्टम जाय ती तांकां सुरळीत मेळपाक जाय. तेंचे बरें जावपाक जाय, ते खूश आसपाक जाय. हेच भारतीय जनता पार्टीचे आमचे घराणे आहा आनी मागणे आहा आनी सीएमान ते हुबेहूब
करून स्टार्ट केला ताणें एक रस्तो जो व्हडलो करून जे स्टार्ट करून दाखयलो तेका तेजेर आमी भरपूर खूश आहा. पण हेजे फुडेंचे जे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावपाक जाय. रायट सायडीक जर पळयत जाल्यार ती शॉपां जी आहा जर हांवें लास्ट टायम सांगलेलें जवळ जवळ 40 शॉप्स आहा आनी 30 फ्लॅट आहा तांकां एंट्रन्स दिला तेंच्यांनी. सीएमान सांगता तुरंत तेंच्यांनी एंट्रन्स दिलो ना दुसरे दिसा स्लॅब घातला एंट्रन्स मेळ्ळो. हांव खूश आहा. पण तांकां एंट्रन्स मेळोन गाडयो परत वचपाक लोक मातशे दिक्कत जाता म्हणून शॉपां थंय बंद पडलेली आहा कित्याक तेंचे बिझनेस जायना. लास्ट 10 दीस पयलीं चीफ मिनिस्टर हांगा येयल्लो इन्स्पेक्शन करपाक. हांगासर तेंचे एमबीएस वाठारांत तेजे सगळे रहिवासी आहा तेंचे मेजर इश्यूज जाल्लेले हांगा रोडाचे रोड वायडनिंग वचून एन्क्रोचमेंटाच्या बाबतींत वॉटर पायपलायनी बद्दल आनी सिवेज पायपलायन आनी गॅस पायपलायन हेचो सगळो विशय आसलेलो. तो सीएमान खंयचे तरी बरे भशेन सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न केलेलो आनी केलेलो आसा. त्या रितीन हांगा बरे भशेन काम चालू जाल्लेलें आसा. पूण आतां खंयचो तरी एक दुसरी एरिया जी हांगा एग्रेसिव्ह कॉलनी ते कॉलनीन जवळ जवळ 200 फ्लॅट्स आसा प्लस बंगलोज आसा. एक 40-50 बंगलोज आसा आनी एका वाट जी आसा तो पयलीं 10 मिटर्स रोड आसलेलो मेन हायवेकसून तो वयता. पूण तेंच्यांनी आतां जे काम करता पळय ते काम करता तेंचे हार्डली 2.5 ते 3 मिटर रोड दवरलेलो आसा. म्हणजे ज्या जाग्याचेर एम्बुलन्स सुद्दां वचची ना थंय तेंच्यांनी केलेलें आसा. ताका लागून आयज सगळ्यांनी हांगा येवन एक्चुली हे जेन्ना स्टार्ट काम जालें ते करताले तेन्नाच आमचे हांगाले पंच संतोष बाबान हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनी काल ते जेईक सुद्दां आपोवन ताका दाखयलें. पूण हांगा ते कितें म्हणटा तें तांकां हायर ऑथॉरिटीक सांगचें पडटा. हांगा लोकांचो इश्यू आहा पळय तो हायर ऑथॉरिटीन मान्य करपाक जाय आनी तो जो रोड आसा पळय तो आमकां व्हडलो करपाक जाय. आयज आमी थरयला की हांगाल्या सगळ्यांनी एक लेटर करपाचें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी ते जो रोड आसा पळय पयलीं जो 10 मिटर ऑन प्लान तसोच आमकां 10 मिटर दिवपाचो. आमी हांगा पळयतात की हांगा आमी अशे हांगाले जे रहिवासी आहा पळय ते लोकांच्या बिजनसाच्या अगेन्स्ट ना. पूण जेंच्यांनी बिजनस हांगा दोनूय सायडी तुमच्या पळयतले न्हू जाल्यार बिजनस तेंचो वेरी तांकां टफ जाल्लो आसा. कस्टमर येवपाक जागा ना सो तांकां बाय फोर्स ना इलाजान तांकां स्टेप भायर घालची पडलेली आसा. जी भायर स्टेप घालची पडलेली आसा तेंचे बिजनस करपाक. पूण दुसरे वाटेन पळयतलो जाल्यार हांगाच्या लोकांक त्रास जाता जे रोडाचेर स्टेप्स येता पळय ती सो तांकां सुद्दां एक कितें तरी एक वे आवट काडपाक जाय. तो आमी चिरलेले आमगे हे जे आहा जे सगळे रहिवासी आहा पळय ते शॉप ओनराचे अगेन्स्ट ना पूण तांकां कितें एक परमनंट सोल्युशन करपा लागून प्रयत्न करीत आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयांतल्या आपत्ती वेवस्थापन आदेशाच्या आदारान पीएमसीन लोकांक धोको निर्माण करपी 19 धोकादायक वा असुरक्षीत पोन्न्यो इमारतींचो सोद लायलो आनी नोटीस जारी करून ही प्रक्रिया सुरू केली. तातूंतल्या 4 इमारती मोडपाच्यो नोटीस जारी केल्यात. पीएमसीच्या मुखेल अधिकाऱ्यान माहिती दिली. हातूंतल्यो कांय इमारती पीएमसीच्या मालकीच्यो आसात जाल्यार कांय खाजगी मालकीच्यो आसात आनी त्यो मोडकळीस आयल्यात अशें ताणें नमूद केलें. कांय रस्ते कुशीक आसात आनी रिकामे जाल्यात पूण अजून ते मोडून उडोवंक नात. अजूनय कांय कार्यालयां आसात. मालकांनी जीईसी वा खाजगी एजन्सी वरवीं स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल सादर केल्या उपरांत मालकांच्या खर्चान खाजगी इमारती मोडून उडयतले अशें पीएमसीच्या मुखेल अधिकाऱ्यान सांगलें. पूण कांय इमारती असुरक्षीत दिसल्यो तरी तांच्या रचणूक अहवालांत स्थिरताय दिसून आयली जाल्यार तांची दुरुस्ती करूं येता अशें ताणें नमूद केलें. आमकां कलेक्टरा कडल्यान सावथ गोवा कलेक्टरा कडल्यान डायरेक्शन्स येयल्ले की जितले अनसेफ स्ट्रक्चर आसा इन आवर जुडिक्शन तेजी आमकां लिस्ट काडून दिवची म्हणून आनी तेजेर प्रोसिडींग स्टार्ट करची म्हणून. सो एज पर दॅट लास्ट इयर आनी ह्या इयरचे कंबायन करून आमकां टोटल 19 अनसेफ स्ट्रक्चर्स आयडेंटिफाय केला आनी सगळ्यांक नोटिसीस इशू केला आनी प्रोसिडींग सद्या चालू आहा. आनी आउट ऑफ वीच हांवें 4 डेमोलिशन ऑर्डर मारला. हेल्थाचे क्वॉर्टर्स जाले, मागीर एक दळवीचे हॉल जाले, एक नागरिकर बिल्डींग जाले. अशे टोटल 4 हांवें डेमोलिशन ऑर्डर मारला आनी बाकीच्यांचे प्रोसिडींग्स अजून चालू आहा. ते बिल्डिंग ओनर कितें प्रोसिजर करचो पडटा ते बिल्डिंग. सो बेजिकली प्रोसिजर कितें की आमची टेक्निकल टीम सायटीर वयतली पयली आनी दे वील आयडेंटिफाय वीच आर अनसेफ बेस्ड ऑन द एज ऑफ द स्ट्रक्चर. मागीर सपोज फिजिकली सपोज कितें वेर एंड टेर दिसता आनी सपोज थंय कोण ऑक्युपाय करना खूब वर्सां जालीं आनी जी सारकी वेर एंड टेर जाला बिल्डिंगेची सो ते आयडेंटिफाय करून तांकां नोटीस इशू करता एंड द ओनर्स लायज ऑन द बिल्डिंग ओनर. दे हॅव टू प्रूव दॅट देअर स्ट्रक्चर इज फिट फॉर ऑक्युपेशन आनी वी युजली रेकमेंड देम टू गिव अ डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम जीईसी म्हणजे स्टेबिलिटी रिपोर्ट आसता जो की जीईसी आनी दुसरे इंटरनल एजन्सीज आहा ते प्रिपेअर करता. दे चार्ज यू फॉर युअर स्टेबिलिटी रिपोर्ट
आणि दे हॅव टू प्रोड्यूस बिफोर अस दॅट इट इज अ फिट स्ट्रक्चर फॉर हॅबिटेशन. आता पर्यंत कितले जाणांना हाडले GEC रिपोर्ट? GEC रिपोर्ट अजून मेरेन फक्त एकूच हितून हाडला, एप्लिकंटान हाडला. बाकीचे दे रिलाय मोर ऑन हे प्रायव्हेट एजन्सी बिकॉज GECचो रिपोर्ट सगळी ती फॉर्मॅलिटी करता, तितून टायम वयता फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग तेजो कॉम्प्रिहेन्सीव कॉस्ट खूब पडटा हांकां. 2.5 lakhs to 3 lakhs जाता फूल सपोज तूं कॉम्प्रिहेन्सिवली स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाडटा जाल्यार. सो सम एप्लिकंट्स दे कॅनॉट अफोर्ड इट. सो तो तेका डेमोलिशन ऑर्डर काडूना, तेका खूब हियरिंग्स जाल्यो ज्यो आनी फाटल्यो 2-3 हियरिंग्सान एप्लिकंट कोण प्रेजेंट नासलो म्हणून तेका एक फायनल रिमांयडर काडला. आनी इफ ही इज नॉट अटेंडिंग फायनल नोटीस देन हांव एक्स पार्टी प्रोसीड करतलो. सपोज तुम्ही केलं, तुम्ही आता सपोज ओनरान केलं ना जाल्यार तुम्ही कोरोना जाल्यार देन वी डू इट आवरसेल्फ. म्हणजे आमी आमची डेमोलिशन स्क्वॉड आसता, सो वी रेकमेंड द केस टू डेमोलिशन स्क्वॉड दॅट इज इन कलेक्टेड साऊथ गोवा. एंड दे म्हणजे ती फूल टीम आसता आमची, पुलीस जाले, मामलेदार जालो, आमी आसता, PWD आसता, इलेक्ट्रिसिटी आसता. एंड देन वी युजली डू द डेमोलिशन. एक्सपेन्स आता पळय हितून कशें आसता जाणा, जेन्ना एक कोणाचें प्रायवेट हाऊस आसता जे की इलिगल आसता तेन्ना एक्सपेन्स तेजे कडल्यान आमी इन्कर करता. कळ्ळें? आतां ह्या केसीन आमकां एक्सपेन्स जे कोण ऑक्युपंट्स ऑर द ओनर आसतले जे म्युनिसिपालिटी रेकॉर्ड्सा प्रमाणे एक्सपेन्स तेंचे कडल्यान आमकां तो बेर करचो पडटा. बट युजली वी गिव डायरेक्शन आनी टायम दिता तांकां आमी की डेमोलिश कर म्हणून. युजली दे डेमोलिश तांणी करपाचें. हय तांणी करपाचें. अनलेस इट इज अ गव्हर्मेंट बिल्डींग देन वॉट एवर गव्हर्मेंट हॅज प्लॅन्स म्हणजे कितें तेंची प्रोजेक्ट येवपाचो कितें आहा जाल्यार मागीर ते आमी तेंच्या टेंडरानूच ते आता पर्यंत फोंडा रोड सायड खूब आसा डेंजरस बिल्डिंग्स. सो एकूय ना अजून तेच म्हणटा न्हू, एकदां आमकांय विज्युअली दिसता ते की इट इज अ डेंजरस बिल्डींग बट इट हॅज टू बी प्रूव्ड. तेंच्यांनी जो मेरेन इवन आय वॉज शॉक्ड इन वन ऑफ द केस जेणी GEC रिपोर्ट हाडलो ते हितून अशें विजिबली तरी दिसतालें की इट इज व्हेरी डेंजरस बट रिपोर्ट सेड अदरवायज. रिपोर्टान अशें आसलें की इट मायनर रिपेर करून ऑर हांगा अशें हे घालून कॉलम्स एक्स्ट्रा रेस करून ते जावं शकता. आतां रस्त्यारच पळय बिल्डींग आसा हेज्यो फोण्या मेन रोडाचेर त्यो सामक्यो मळपा पावल्यात आनीक सादारणशे ते ग्रीन हे बांदून दवरल्या तेणी आनी केन्ना कॉलेप जाय म्हणून गॅरंटी ना. आनी तेतून रहदारी खूब आसता येवपाचो की केन्नाय कॉलेप जावंक शकता, नायट रातची जावं दनपारची केन्नाय. सो दॅट इट इज व्हेरी डेंजरस टू द पीपल ऑफ पोंडा. दिसा जाल्यार कितें जावपाक शकता? दिसा जाल्यार कितले लोक मरूंक शकता कित्याक जाम खूब तरेन ट्रॅफिक सामको जाम आसता. आनी तशेंच ID हॉस्पिटल पळय हाजे कडेन आसा पळय मामलेदार हाडेन थंय गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा त्यो पळोवपाक गेल्यार त्यो सामके जाम जाल्ले आसा बिल्डिंगो. केन्नाय कॉलेप जावंक शकता, केन्नाय कितेंय मेजर हें जावंक शकता. त्या वसत आतां कितें आसा हांव गव्हर्मेंटान मागता की तेणी खरें म्हणल्यार ह्यो बिल्डिंगो सगळ्यो डेमोलिश करून नवी बांदपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक आज लोकांक इतलें डेंजर जालां भोंवपाक रस्त्यार मेळना. पार्किंगाचो प्रॉब्लेम. पार्किंग प्रॉब्लेम पार्किंग करूंकूच मेळना कित्याक बिल्डींग कॉलेप जाल्यार ते पडूंक शकता न्ही पार्किंगाचेर एट एनी टायम. तशें कितें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. कुटबणच्या बोट धन्यांनी आपली नुस्तेमारी बोटी दर्यांत धाडचे पयलीं पारंपारीक प्रार्थना केली. 2 महिन्याच्या बंदी उपरांत तांच्या नुस्तेमारी वेवसायाची सुरवात जाली. ह्या निमतान माउथ ऑफ द रिव्हर सुरक्षिताय वाडोवपाक आनी नुस्तेमारी क्षेत्राचेर परिणाम जावपी मजुरांचो उणाव सोडोवपाक गोंय सरकाराक तांणी आवाहन केलें. गव्हर्मेंटाक मागोताय एवरी इयर हे तोंडा लागून कोर्स पळो आनी आमी चालू आहा म्हळ्यार गव्हर्मेंट चड ट्युरिजमाक चड रेस्पेक्ट करता. विशय मेन जाल्यार आमचे डिझेला वेट कितें वयता गव्हर्मेंटाक तेजे कांय कोना आमचे हे कितें एक्शन घेवपाक जाय न्हू. चड रेस्पेक्ट आमकां ट्युरिजमाक जाता. आमचे प्रेसिडेंट जे युनियनाचे तशेंच जायते बोटकार गेल्ले फादराक जायते आमचे स्टेक होल्डर्स तुमी गेल्ले तेंचे बरोबर तुमी पयला आसतले थिंगा सँडबार कितें तो इशू एवरी इयर तेजो इशू हांवें सदांच
हो इश्यू रेज करीत आयला. देर इज नो दिस थिंग तेजेर कांयच सरकार हें करूंक सोदना. 45 years जाली जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जशे बोटकार हो ट्रेनिंग वॉल जाय म्हूण मागत आयल्या, पूण आज पर्यंत कांय जायना. तुका फाटीं दिसान सांगिल्लें की हांगाचे स्थानीक आमदार दोनी बाणाले तशे वेळ्ळेचे आमदार आमचे युनियनाक येयल्ले. जेन्ना स्टार्टींग सिजन जाला ते गेले फावटी आनी तेन्ना बाणालेच्या आमदारान सगळे बोटकार आशिल्ले थंय ताणें एक स्पिकर फोनाचेर घालून CMाक फोन केलो, आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक, आनी हेणें एश्युरन्स दिलें बोटकारांक की ह्यो पावटी 100% जातलो म्हूण. आयज आतां आमी 4.5 वर्सां जालीं हे आयिल्लो केन्ना जेन्ना निवडून आयिल्लो आमदार 2022 तेन्ना आयिल्ले ते, पूण आज पर्यंत आतां 4.5 वर्सां जालीं तेजेर कांयच ना एक्शन. ओली ड्रेजिंग जाता एवरी इयर, ते डिसिल्डिंग ड्रेजिंग करता. आनी ते कितें म्हाका दिसता खंय तरी हांगा मिनिस्टर कोण पार्टनर आसतलो जे ड्रेजिंग करता ते, आनी हे 2-2 कोटी एवरी इयर खायता. आमचे सगळे बोटकार एकठांय जावन देवाच्या नांवान तांचे बोट्यो दोर्यान घालतात. आनी हे तरेन म्हजो आवंडो ह्या सगळ्या आमच्या बोटकारांक ह्या वर्साक जायते पीक तांकां फावो जावं, देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसूं. जशे भाशेन देवाच्या नांवान शिसांनी झाडां घातलीं ते भाशेन देवाच्या नांवान ते झाडां दोर्यान उडयता, बोट्यो उदकान व्हरता. ह्या वर्सा तांकां जायते पीक फावो जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. गॉड ब्लेस यू. कोण व्हरोत आनी मागीर वचोन हातराचे पडत भिवून वचनाय मोट्यो. ब्रेक ऑर्डर प्रोजेक्ट उरला न्ही अजून गव्हर्मेंट अजून तो कितू जाल्या पयलीं प्रेस गेल्ले 45 years जाले आमी. पयलीं काँग्रेसा कडेन मागीर BJP कडेन अजून स्पेशलीचे आमी घालिताय पूण कांय जायना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नैऋत्य मान्सून गोंयांत सादारण आसा. फाटल्या 24 वरांत पुराय राज्यांत पावस पडलो. भारतीय हवामान खात्यान सप्तकभर मध्यम पावस चालूच उरतलो आनी आयज उत्तर गोंयच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडूं येता असो अदमास काडला. फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो. राज्यभर पावस सामको पाताळा. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत मध्यम पावस पडटलो असो अदमास IMDन दिला. 7 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. आयज उत्तर गोंयांतल्या कांय वाठारांनी आनी शुक्रारा दोनय जिल्ल्यांत उटंगराचो पावस आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शक्यताय आसा. शुक्रारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. सध्या गोंयाक दर्यादेगेवेली वा उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. 7 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. गोंयांत मध्यम पावस. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस. वराक 50 किलोमीटर वेगान वारे. गोंयांत पावसाची उणीव 31.1%. उत्तर गोंयांतली तूट 37.4%. दक्षिण गोंयांतली तूट 25.4%. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 8 ऑगस्टा सावन हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.